आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां जायतीं लिसांवां शिकूंक मेळटात, पूण फकत आयच्या दुसऱ्या वाचपाचेर 2 मिनटांचो आमी नियाळ करुया. ह्या दिसांनी आमकां सांजवाच्या वांजेलांतलीं उतरां आयकूंक मेळ्ळीं आनी जेजू आपल्या शिसां पासत मागणें करता आनी आयचें वाचप त्या मागण्याचो निमाणो भाग. जेजू आपल्या शिसां पासत मागणें करता, खास करून तांच्या मदें एकवट आसूं, ती एक जावं. जसो बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एक जातात, तशें ती एक जावं म्हणून तो मागता, एकवटा खातीर मागता. आनी जेजूचें मागणें फकत ताच्या त्या काळाच्या शिसां खातीर नासलें, तें आमकांय लागू जाता. कित्याक जेजू म्हणटा, हांव फकत तांचे खातीर मागणें करिना, पूण कोण तांचें उतर आयकतात तांचेय पासत हांव मागता म्हणटा. म्हणटा जेजून जें मागणें केलें तें आमचेय पासत आसलें, एकवट. आज वेता थंय दुस्पट एकवट ना. आमच्या घरांनी ना, कोवेंतांनी ना, पाद्रींच्या घरांनी ना. वेता थंय दुस्पट एकवट म्हणलो ना. अशें कित्याक जाता आनी एकवट कसो बांदून हाडचो आमी? मागणें जाय दुबावच ना, पूण फकत मागणें केलें म्हणून एकवट बांदून येवचो ना. आमी कितें करूंक जाय न्ही? कितें करचें पडलें? एकवट बांदून हाडूंक पयली वस्त म्हणजे हांवें दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक जाय, हांवें दुसऱ्यांचें बरें उलोवंक जाय, आनी हांवें म्हजे तांकी प्रमाणें, म्हज्या अभ्यासा प्रमाणें, म्हज्या शिकपा प्रमाणें हेरांक कितें बरें करूंक जाय. जेन्ना दुसऱ्यांचें बरें चिंत्ता तेन्ना म्हज्या तोंडांतलीं उतरां बरींच येतलीं, आनी म्हजीं चिंतनां आनी म्हजीं उतरां बरीं, म्हज्यो करण्यो बऱ्यो जातल्यो. आनी हें आमी करता वय. आज गोंयांत एकवट आसा? आमच्या क्रिस्तांव लोकां मदें एकवट आसा? ना. एकवट आसलो जाल्यार आमी दुसऱ्यांक एक कितली देख दिवंक पावते आसले. पयले आमी गोंया भितरले आनी गोंया भायले म्हूण वांटे करता. मागीर गोंया भितरूच जर आमी घेतलें जाल्यार गांवा प्रमाणें वांटे करता, धर्मा प्रमाणें वांटे करता. आतां आमी सगळीं क्रिस्तांव, पूण क्रिस्तांव म्हणून आमचे मदें एकवट जाता? ना. हळदोणकार म्हणजे आल्दोना आनी बाणावलेकार, नाजाल्यार लोटलेकार व्हडले, कोंगटेकार, वेलिंगकार आनी ते वटेन काणकोणकार सकयले. पळय, असलें चिंतप आमच्या मदें ना. वयले आनी सकयले. आनी मागीर गांवां मदें जरी जालो, मागीर आमी वेता, कोणालो तो, कोणाचें चेडूं तें, म्हणजे गांव आमकां लागना, मागीर आमकां लागता कोणालो, म्हणजे जात आमकां लागता. पळया, ही जात आमी सोडून दिवंक जाय आसली. क्रिस्तांवपणांत जात ना, आमची एकूच जात. आमची जात जेजूची, आमी जेजूची ना. मागीर जाती प्रमाणें आमचे मदें वांटे. पण अशें आमी वांटे फांटे करता, एकवट ना. आमकां एकवट कितें म्हूण शिकूंक जाय आमच्या देशांत? आमी केरळाक वचूंक जाय. केरळचो लोक झगडना, झगडटा, पूण मल्याळम भास उलयतच ती एक जातात. कोणूय जावं, क्रिस्तांव जावं, हिंदू जावं, पाद्री जावं, माद्री जावं, कोणूय जावं, ती सगळीं एक. मल्याळम उलयतात, मागीर तांकां आनी कोण नाका, इतलो तांचो एकवट.
आमचो एकवट तसो जावं नाका आसलो. आमी कोंकणी मनीस, आमी कोंकणी उलोवंक लजतांव, ती नाका आमकां, सोडुया. आमी हांगासर सांप्राज सावेऱ्याच्या रेलिकेक मान करूंक येता, हांगा येता. ह्या इगोर्जेंत आयिल्ल्या मनशांचो तरी एकवट जावंक नाका, त्या खातीर आमी आज मागुया. सायबा, आमी तुजी आनी सगळो लोक तुजो, ती म्हजी भाव आनी म्हज्यो भयणी अशें आमी मानून घेवया आनी आमच्या मदें एकवट बांदून हाडुया.